आज तान आमचे आख्खे संवसारांतली पवित्र सभेक 3 म्हत्वाचे दीस निमाणो ब्रेस्तार पवित्र शुक्रार जेजूच्या कश्टां मरणाचो शुक्रार आनी पवित्र शेनवार जेजूच्या जिवंतपणाचो समारोप. हे तिनूय दीस तांकां आमी इंग्लीश भाशेन इस्टर त्रिदूम वो पास्कल त्रिदूम अशें म्हणटात. आज माउंडी थर्सडे म्हळ्यार जेजून आपलेंच जेवण आपल्या शिसांक दिलें. मिसाची भेटीचो समारंभ सुरवात जाली. आपल्या शिसां बरोबर निमाणें जेवण केलें आनी आपलेच मांस आनी रगत दिलें. हो समारंभ दिलो आनीक आपल्या शिसांचे पांय धुले आनी तांकां एक नवी आज्ञा, एक नवो उपदेश दिलो. हांवें तुमचो मोग केला तसो तुमी एकामेकाचो करात. आनी ह्याच दिसाक याज्ञीकपण स्थापलें हें म्हज्या उगडासाक करात. हो समारंभ आज पवित्र सभा मोठ्या दबाज्यान आनी आनंदान करता. जेजू ह्या संवसारांत आयलो आनी जेजू ह्या संवसारांतलो परतून स्वर्गार गेलो जाल्यार कोण ह्या जेजूक ह्या संवसारांत हाजीर करतलो काय? एक याज्ञीक मिसा भेटे उदेशी ह्या संवसारांत जेजूक हाजीर करता. जाल्यार आमी सगळ्यांनी एकामेकाची सेवा करून, एकामेका सगळें सेवा दाखोवन, एकामेकाच्या आदाराक पावन आमी जेजूक एकामेकाक हाजीर करूंक जाय. एक याज्ञीक मिसा भेटे उदेशी जेजूक हाजीर करता जाल्यार आमी एकामेकाची सेवा करून जेजूक ह्या संवसारांत हाजीर करूंक पवित्र सभा आमचे लागीं मागता.